कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जशें सांगिल्लें ह्या सप्तकाक आमी सतत इकॉनॉमी आनी एज्युकेशन ह्या दोन ज्यो म्हत्वाच्यो ई आसात आनी हो पॅन्डेमीक कितले दीस चालू उरतलो, कसो चालू उरतलो कोणाक खबर ना. तेन्ना ह्यो ज्यो ई ज्यो आमच्या दैनंदीन जिवना कडेन संबंदीत आसात तांचेर आमी भर दितले. ह्या सप्तकाकूच न्ही गरज पडटा तशी फुडेंय बी आमी ह्या दोन विशयांचेर पुरायपणान फोकस करतले. कारण गोंयभरच्या लोकांचो आवाज ह्या विशयांचेर तरी सरकारा म्हऱ्या पावोवपा जाय. कारण तुमचे आमचे प्रत्येकाचे जीवन ह्या दोन विशयांचेर अवलंबून आसा, अर्थवेवस्था आणि शिक्षण. आणि आज आमी शिक्षणा कडेन परत वतात. काल आमी अर्थवेवस्थेचेर आशिल्ले आणि आज आमचे बरोबर जॉयन जातात खास गेस्ट प्रदीप बाब काकोडकार, कुडचडेंच्या न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे चेअरमॅन. वेलकम टू द शो. आणि गोंयभरच्यान आमच्या रिपोर्टरय जॉयन जातात टू नो वॉट इज हॅपनिंग एल्सवेअर इन गोवा. प्रदीप, हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. सद्याक ज्या परिस्थिती भितर आमी आसात, स्कुलां सुरू करप शक्य आसा? कारण 2 ऑक्टोबरा उपरांत मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण हाचेर खोलायेन विचार करतलो, निर्णय घेतलो. तुमचें सजेशन कितें? म्हाका दिसता की ज्या दरेन आमची कोविड ट्रान्समिशन वाडटा, दर दिसाक जवळ 700-800 रिपोर्टेड केसीस, अनरिपोर्टेड कितले आहा ते आमकां खबर ना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता इश्कॉल परत सुरू करप हे चुकीचो निर्णय जातलो आमचो. कित्याक लायफ ऑर एज्युकेशन ऑर नॉलेज हातूंत भितरली प्रायोरिटी आमकां ठरोवची पडटली. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली वील ऑल वील गो विथ लायफ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. कितें वॉट इज द ऑप्शन नाव? कारण कांय स्कुलांनी अशें ठरयलां की फूल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते 10वी आनी 12वी खातीर तरी वापरपाक सुरवात करपाचे आनी त्यो क्लासी विथ ऑल SOPs, ऑल नॉर्म्स स्टार्ट करपाच्यो. तुमकां कितें दिसता, वेदर इट इज फिजिबल एटलीस्ट 10वी आनी 12वी खातीर? हांव म्हणटा सगल्यो क्लासी फ्रॉम 5th to 10th व्यवस्थितपणान चलोवप शक्य आसा. आतां आमी 100% लोकांक सॅटिस्फाय करूंक शकपा ना. आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन तितलेच नंबर ऑफ टिचर्स आसात जे 6 लेक्चर घेताले पर डे. आज आमी एक्सपेक्ट करतात की प्रत्येक टिचरान जर 3 लेक्चर सुद्दां घेतले एवरेज 3 ते 4 लेक्चर, हांव धरता 1 लेक्चर प्रिपेअर करता आनी सेकंड लेक्चर तो डेलिव्हर करता ऑन गुगल मीट. जाल्यार सगल्यो क्लासी ज्या आमी जश्यो इश्कोलाक चलयताले तश्यो ऑनलायन चलोवप शक्य आसा. हातूंत भितर आमी हो प्रयत्न केला आमच्या इश्कोलाक सुरू आनी बरे तरेन सगळें चलता. थोड्या कडेन प्रश्न येता की म्हजो एक मोबायल आसा आनी 2 भुरगीं आसा, नाल्यार म्हाका रेंज मेळना. जंय जंय रेंज मेळना थंय थंय आमी तांकां लागीं खंय सगळ्याक फिजिबल पॉयंटार हॉटस्पॉट करून तयार करूंक मेळटात. फॉर एक्झाम्पल देवळांनी, चर्चींनी जंय वायफाय आसा, रेंज आसा, त्या लोकांनी मातसो हांगा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हॉटस्पॉट तयार करचे पडटले. जंय आमी 5 भुरगे 10 भुरग्यांक हाडून तांकां तांची नॉलेज हॅम्पर जावची ना, तांचे अभ्यास हॅम्पर जावचो ना, हाची जतनाय घेतल्यार म्हाका दिसता व्यवस्थितपणान मुखार चलूंक मेळटा. फक्त मॅनेजमेंट, पालक शिक्षक संघ, शिक्षक, आमचे जे सोशल ऑर्गनायझेशन्स आसा, चर्च आसा, टेम्पल्स आसात, आनी मातशी थंय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. बिकॉज हे आमी एक्सपेक्टेड असो इव्हेंट न्ही, हो एक अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट जाल्लो आसा. सो प्रत्येकाने जर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत जाल्यार हे सहजपणान व्यवस्थितपणान चलूं येता. तुम्ही तुमच्या पीटीए कडेन चर्चा केल्याच आसतली. तुमची पीटीएस तुमकां कितें सांगतात? आमची पीटीए सांगता की भुरग्यांक लायफ रिस्क करून आमी इश्कोलाक धाडचे ना. आनी म्हाका तांचो निर्णय सारको प्रॉपर दिसता. ह्या वेळार इतले जेन्ना सिच्युएशन प्रॉब्लेमॅटीक आसा, एवरी 4th हाऊसहोल्ड इज अ कोविड हाऊस टुडे. हे आसतना थंय भुरग्यांक आपोवन आनी भुरग्यांक कितलेय तुवें कन्विन्स केलेले एकमेका फ्रेंडा भितर तेची चर्चा, उलोवप, खेळ हे आसतलेच. सो सोशल डिस्टन्सिंग आनी हे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? सुरू करप हो प्रॉब्लेम काय न्ही, सुरू करप इझी, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. एक मुद्दो जो हातूंतल्यान येता तो 10वी आनी 12वेचो. सद्याक एक असो विचार चल्ला की स्कुलां भितर जितल्योय क्लासी आसात त्या सगळ्यांचो वापर करून एटलिस्ट 10वी आनी 12वी सुरू करपाक जाता जाल्यार पळोवया. बिकॉज ह्यो 2 म्हत्वाच्यो परीक्षा. तुम्ही कितें म्हणटात? 10वी आनी 12वी सुरू करपाचो प्रयत्न करचो न्ही फिजिकली सध्या? ना, हांव म्हणटा जर प्रत्येक बेसिकली एवरी स्कूल हॅज डिफरंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. जांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आतां आमची 10वीच्यो क्लासी चालू आसात, आमच्या स्कुलांत 10वीच्यो क्लासी चालू आसात. एवरी डे वी आर कंडक्टिंग 4 to 5 क्लासीस. सो आमी वेवस्थीत चलयल्या.
आता जेन्ना आमकां दिसता की तांकां आतां प्रॅक्टिकली थंय हाडून शिकोवपाची गरज आसा, बाय मेंटेनिंग एका क्लासीक 2 क्लासीक 3 क्लासी पुरती आमी ते मेंटेन करूं शकतात. वेर वी कॅन मेंटेन सम डिसिप्लिन, वी कॅन मेंटेन सम हायजीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवं शकतात. जितले आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जितलो आमचो आटाव आसा, त्या नजरेंतल्यान 10वीच्यो क्लासी सुरू करप पॉसिबल आसा. सो तुम्ही म्हणतात की ऍटलिस्ट 10वी आणि 12वीची जबाबदारी स्कूल घेवपाक शकतात, ताच्या की भायर वचून सद्याक विचार करचो न्ही, 9वी 8वी विचार करचो न्ही सध्या. सामको न्ही. लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट. आज हे कितें आसा, आज आमी धरया इश्कोला स्टार्ट जाली, स्ट्रेंथ तुमी विचार करात. एक भुरग्यान जर कोविड घरा कडेन घेवन गेलो जाल्यार एक 5-6 लोकांची फॅमिली हॉस्पिटल सोदतली. सद्याक हॉस्पिटलांत बेड ना. होम क्वारंटायन कितले म्हण करतले आनी कितले लोक कन्सल्टेशन दितले हाजेर. सो लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट, सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन इज मोर इम्पॉर्टंट देन सम लॉस ऑफ एज्युकेशन. आनी फुडल्या कॅरिक्युलमा भितर हो जो कॅरिक्युलम एड करून आमच्यान ते कवर अप करपा जाता. हांव 2 दीस पयलीं अनंत अग्नी सरा कडेन उलयतालो आनी तांणी एक बरी सजेशन केलें की बिकॉज आतां भुरगीं घरा कडेन आसात, ऑनलायन एज्युकेशन चालू आसा आनी सद्याची परिस्थिती कितली दीस चलत हें सांगपाक जायना. अशे परिस्थितीक एकेडेमीक इयरच फुडल्या 3 वर्सां खातीर अशे तरेन रिस्ट्रक्चर करचें की एक 3 वर्सां उपरांत आमी परत ह्या रेग्युलर आमची जी सायकल आसा तातूंत पावतले, पण त्या खातीर आतां सावनच त्या रिस्ट्रक्चरिंगाचेर विचार जावपाक जाय. तुमकां हो विचार कितलो पडटा? ना, बिकॉज पळय कोविड कितलो तेंप चलतले आनी कशें येतलें, आय कॅन सी एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स आय डोंट फायंड एनी सोल्युशन ऑन दीस. सो हांव फुडली 3 वर्सांचो विचार करना. हांव म्हणटा की आय एम पॉझिटिव्ह एटलीस्ट बाय डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आमकां वॅक्सीन मेळटलें अशें आमी धरया, आज धरया आनी हें सिच्युएशन चेंज जातलें असो पॉझिटिव्ह विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता एटलीस्ट वी हॅव टू थिंक ऑफ ओनली नेक्स्ट 6 मंथ्स. चड मुखार विचार करपाची म्हाका दिसता, कित्याक इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टू थिंक what will happen in next 2 years. एक हांव सगळ्याक हे विचारता मुद्दम की ऑनलायन एज्युकेशन जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना आमी सगळ्या बरोबर अश्योच कार्यावळी केल्ल्यो आनी प्रत्येक मनीस सांगतालो की हांगा हें सक्सेसफूल जाता, ह्या एरियेनी सक्सेसफूल जायना, हे टिदींग इश्यूज आसात. आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 5 ते 6 म्हयने जाले ह्या प्रोसेसांतल्यान आमी गेल्यात सगळे. तुमचो अनुभव कितें आसा आनी खास करून कुडचड्या सारक्या एरिये भितर what has been your success rate as far as reaching to the children is concerned? तुम्ही आज या 6 महिन्याच्या ऑनलाईन प्रवासाकडे कसे पळयतात? हांव म्हणटा सक्सेस रेट इज 90%. 10% भुरग्याचे आमी आतां कितें केलां, एवरी सॅटरडे वी लूक एट अटेंडन्स, कोण कोण एबसेंट आसात. जे भुरगे 7 दीस एबसेंट आसात तांकां आमी ट्रॅक करतात. कित्याक जो मदीं एबसेंट आसा ही मे बी फॉर सम अदर रिजन, नॉट बिकॉज ऑफ रेंज, कित्याक ताणें मदीं लेक्चर्स अटेंड केल्ली आसतात. जो 7 दीस अटेंड केल्लो ना लेक्चर्स ताका आमी ट्रॅक करता, ताका वचपाक मेळटा बाबा तूं कितें एबसेंट आसा. आमची पीटीएन एक बरो कंस्ट्रक्टीव रोल केल्लो आसा. सो आमी गांवांनी जे आमचे टीचर्स आसात, पीटीए आसात, जे वचून भुरग्यांक ट्रॅक करून तांकां आमी एन्श्योर करतात की तांकां फॅसिलिटी दिता आमी. ताका अटेंड करप ना अटेंड करप ताणें. पण म्हाका दिसता ऑनलायन एज्युकेशनांतल्यान आमचो शैक्षणीक दर्जा एक्सपोज जाल्लो आसा. बिकॉज टीचर्स हॅज टू रिकॉर्ड द लेक्चर, ही हॅज टू डेलिव्हर द लेक्चर. खुबश्यो ज्यो शिक्षणांतल्यो त्रुटी आसा त्यो आमी लोकां मुखार आयिल्ल्यो आसा. सो टीचर इज प्रिपेरिंग हिमसेल्फ व्हेरी वेल, ही इज अपडेटिंग हिमसेल्फ. सो हातूंतल्यान शैक्षणीक दर्जा खंय तरी वाडला. आय लूक दीस पेंडेमिक एज अ ऑपॉर्च्युनिटी टू अपडेट अँड अपग्रेड. आमी जे क्लासीक शिकयता आनी आज ऑनलायन कोचिंग दिता हातूंत खूब फरक आसा. कित्याक टीचर हांगा बरो ट्रेन जावन व्यवस्थीत, बिकॉज ही इज एक्सपोज टू द वर्ल्ड नाव, ही इज नॉट लिमिटेड टू द क्लास. सो हातूंतल्यान पेंडेमिकांतल्यान म्हाका दिसता शैक्षणीक दर्जो वयर सरपाकय मदत जाल्या. लास्ट प्रदीप, बिफोर आय लेट यू गो, सरकाराक आज जेन्ना सरकार म्हणटा की 2 ऑक्टोबरा उपरांत कितें तरी थारावया म्हणून, तुमचें सरकाराक सजेशन कितें? म्हणजे सरकाराक सजेशन इतलेंच की 10वीची आनी 12वीची परीक्षा गरजेची हांव मानता. फक्त 10वी 12वीची आमी विचार करया. 5वी ते 9वी हो सद्याक विचार करपाचो टायम न्ही. लेट द पेंडेमिक सबसायड आनी मागीर इवन इन नेक्स्ट कॅरिक्युलम. आतां आमी ऑलरेडी डिसिजन केतल्यान 8वी 9वीच्या भुरग्यांक 10वीक पास करून धाडल्यात. सो इन नेक्स्ट एकाडेमीक इयर लेट अस ट्राय टू कवर मॅक्सिमम विच इज मोर इम्पॉर्टंट. आज आमी खुबश्यो गजाली शिकयतात जाचो आज रेलेवन्स कांयच ना ह्या युगांक. सो लेट अस just postpone it to the next year. म्हाका दिसता हे खूब कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन आहा, कारण बोर्डाचे गांभीर्य उरतलें आनी त्याच प्रमाणे बाकीच्यो ज्यो परीक्षा ज्यो आमी इंटरनली मॅनेज करपाक शकतात, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स इंटरनली मॅनेज करपाक शकतात, त्यो इंटरनली मॅनेज जावच्यो आनी खंय तरी एक भलायकी
आणि शिक्षण हांचे मदलो एक बॅलन्स साधपाक मदत जातली. ह्यो दोनूच इयत्ता जर आमी पळयल्यो, दोनूच स्टँडर्ड जर आमी ह्या वर्साक फोकस केले जाल्यार प्रदीप थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. कारण म्हाका दिसता दीस येता तशें मागीर आनी उलयत रावया, कारण ह्याच कन्व्हर्सेशनांतल्यान आनी ह्याच डायलॉगांतल्यान म्हाका दिसता सरकाराकय खंय तरी एक वाट मेळटली. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. थँक्यू थँक्यू. हांव थंयच्यान मुखार वता लौकिका म्हऱ्या. लौकीक, कितें हा परिस्थिती? म्हाका दिसता मुख्यमंत्री दिल्ली सावन परत गोंया पावला. व्हॉट आर यू हियरिंग? प्रमोद, काल मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले एका पीएम मोदीक मेळपाक. म्हणजे आयज ते रिटर्न येतले. आयज तुमकां सांगला 5:30. या लौकीक, गो अहेड. 5:30 म्हटल्यार ते दाबोळी एअरपोर्टाचेर लँड जातले. तेंचे एअरपोर्टाचेर थंय एक प्रोग्राम आहा नेव्हीचो, थंय आमकां कंप्लीट डिटेल मेळटले. पण आता पर्यंत तेंचे कम्युनिकेशनांतल्यान डिटेल्स येयल्ले तितले तेंची पीएम मोदी बरोबर मिटींग जाली. मायनिंग धरून हेर विशयांचेर चर्चा जाली म्हटलां. सेकंड मिटींग तेंची युनियन मायन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी बरोबर जाली आनी रोखडेच कितें तरी सोल्युशन येतले. होपफूल म्हटल्यार तेणें, अशें कॉन्क्रीट अशें कांय ना, होपफूल सोल्युशन येतले अशें होपफूल आहा म्हटलां. डिटेल कितें आमकां सीएम जेन्ना सारकें उलोवपाक मेळटले, सारकें क्वेश्चन करपाक मेळटले तेन्नाच कळटलें. म्हणजे एकदां लँड जाले उपरांत थंय तांकां फंक्शनाक जे आसतले थंय आमी तेंचे कडून चड डिटेल्स घेवपाचो प्रयत्न करतले. काल तेणी वयतना म्हणटलें फक्त मायनिंगूच विशय ना, मायनिंग एक मेन इम्पॉर्टंट विशय आहा मिटिंगेचो. बट इकॉनॉमिक सिच्युएशन, पॉलिटिकल सिच्युएशन, आता हे सगळे हेर विशय, म्हणजे तितून कोविड अपडेटूय येतली, पीएमाक म्हणजे स्टेट कशी मॅनेज करता, ह्यो सगळ्यो गजाली तेंच्यो डिस्कस जाल्या आसतल्यो मिटिंगेक. हे जाले हेजे पीएमाचे मिटिंगेचे. दुसरे कोविड अपडेट, तिसवाडीच्यो केसी आमी ट्रॅक करिता. तिसवाडीच्यो केसी तिनूय सेंटराचे म्हणून खोर्ली, चिंबेल आनी पणजी अर्बन हेल्थ सेंटर तिगांच्यो मेळोन 800 पर्यंत पावले. आता इल्ल्यो कमी जावन थोडे टेस्टिंग कमी आशिल्ल्यान पॉझिटिव्ह केसीस कमी येता. नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह केसीस कमी आहा. कित्याक 1,500 1,800 पर्यंत टेस्टिंग जाता, 2,500ची कॅपॅसिटी आहा. पॉझिटिव्ह केसीस कमी येता. पण तिसवाडीच्यो केसी आतां देंवतना दिसता त्यो 800 वयल्यान आतां कमी पावन 700च्या सकयल, म्हणजे आनी जर आयज रिकवरी रेट मातशी चड दिसता 650 मेरेन ते केसी पावता. एक लौकीक मुद्दा, मागीर टेस्टिंग जे कमी जाला ताजी फाटली मेन कारण कितें? कारण आमकां ऑलमोस्ट दिसता की टेस्टिंगा भितर ऑलमोस्ट 25% डीप जाल्या आनी कन्सिस्टंटली डीप जाल्या. कित्याक लागून कमी जाला टेस्टिंग? व्हॉट आर यू हियरिंग? मेनली टेस्टिंग न्हू प्रमोद, एंटायर स्टेटींग स्कॅटर्ड आहा. म्हणजे ती मागीर हितून वेगवेगळ्या सेंटरांनी टेस्टिंग मेळटा. ज्यो एंटिजन टेस्ट आहा ते वेगळे, सगळ्यांची कॅपॅसिटी मेळोन आमची कॅपॅसिटी जाता ती 2500 जाता. त्या सेंटराची जर त्या दिसा कमी मनीस येयल्यार जाल्यार ताजो नंबर जाता. आनी थोड्यो गजाली अश्यो आहा की थोडी मशिनां मदीं मदीं ब्रेकडावन जाता. म्हणजे जी आरटीपीसीआर म्हणटा, खूब फावटी आमकां जीएमसीचें आयकूं येता की मशीन मातशें प्रॉब्लेम जालो आनी 1-2-3 वरां टेस्टिंगूच जालें, थंय टेस्टिंग रेट देंवता. अशे वेगवेगळ्या विशयांक लागून टेस्टिंग कमी जाता. पण खंयचे खंयचे एरियेन कॅपॅसिटी आहा, पण थंय एक वेळ टेस्टिंगाक चड लोक येयल्ले आसना. सो एंटायर फूल कॅपॅसिटी यूज जायना. पण ती सॅम्पलां हांगासरली जावन चड येयल्या जावन ती दुसरे कडेन ट्रान्सप्लांट जाता तेंचे कडेन काय खबर ना. म्हणजे समज जर वास्कोच्या हितून सॅम्पलां चड येयल्या, ती आयज जावची ना, वा त्याची जर पणजे जर सॅम्पलां कमी आहा, ती सॅम्पलां पणजे धाडून टेस्ट करुया, अशें कितें गजाली ते मॅनेज करता काय खबर ना. पण ते पद्दतीन मॅनेज करता त्यो टेस्टिंग आमी फूल कॅपॅसिटीन टेस्टिंग करपाक जातले एक वेळ. एकच गजाल, जीएमसीची परिस्थिती सध्या कितें आहा? आनी दर दिसाक आमकां कितल्योश्योच गजाली आयकूं येतात. बेड फूल जाले, पेशंट स्ट्रेचराचेर, पेशंटाक खुर्चेर बसोवन दवरला, व्हीलचॅराचेर बसोवन दवरला. तुका कितें आयकूं येता की एक्चुअल जीएमसीतली परिस्थिती जी आसा ती सध्या कितें आहा? जीएमसीची म्हणजे जी टोटल कॅपॅसिटी आहा, म्हाका तो एक्झॅक्ट नंबर खबर ना. एक वाट ते वाडयत गेले. अजूनही लोक स्ट्रेचराचे, म्हणजे पयलीं भशेन जे एकदम खूब लोक 20 म्हऱ्यान सुमार लोक कॉलेजिस्टाचे, ती परिस्थिती ना, मातशी कमी आहा. रोटेट जाता, थोडे डिस्चार्ज जावन वता. पण भायर थोडे 4-5 लोक स्ट्रेचराचेर, 2-4 लोक जमनीचेर गादी घालून, ही परिस्थिती अजून आहा कोविड वार्डा भायर. आनी पेशंट येता तशे थोडे मूव जाता भितर, थोडे डायरेक्ट मातसो फावो जाल्यार डायरेक्ट भितर पावता आनी भायर आहा तो भायरूच उरता, अशी परिस्थिती आहा. म्हणजे आमकां फोन येता, आमकां कोण जे वळखता वा कॉन्टॅक्टांतले रिलेटिव्ह फ्रेंड सर्कलांतल्यान फोन येता, आमकां मातशी खाट मेळोवन दी. पॉसिबल नासता, आमी कोणाक सांगलें सुद्दां जाल्यार ते पॉसिबल नासता. तो असो लोड आहा, तो जागोच ना जाल्यार ते खंय भितर व्हरतले. पण भायर जी बेडाचेर
हेजे स्ट्रेचराचेर दवरपाची जी परिस्थिती आहा वा जमनीर गादी घालून ती म्हणजे ती परिस्थिती तशीच आहा, पण नंबर पेशंटाचो चड दिसना भायर गादयेर घातलेलो. आयची सांगपाचें जाल्यार म्हाजो मनीस आसलो थंय, म्हणजे पेशंट आसलो म्हणून म्हाका ते डिटेल्स घेवपाक मेळ्ळ्यो. तर 2-4 लोक स्ट्रेचराचेर आसले आनी 2-3 लोक गादी घालून जमनीचेर आसले कोवीड वॉर्डाचे भायर. पण ते रोटेशन आसता, थोडे भितरले डिस्चार्ज जाले की भायलो भितर वयता, केन्ना केन्ना तो भायलो भायरूच उरता. नवो येता तो डायरेक्ट भितर पावता, अशी बी परिस्थिती आहा. पण थोडे भायर उरतात वेटिंगाचेर. थँक्स अलॉट लौकीक, गरज पडल्यार परत येता तुजी म्हऱ्या. हांव थंयच्यान वता मडगांव. सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें आहा साश्टीची परिस्थिती, केसींची बी बाकीच्यो अपडेट्स? आवाज येता न्हू? या गो हेड. हय, तर हांव पयलीं ती डॉक्टर मारियो गुदिनाची ती सांगता. तर काल हांवें तेगे डॉक्टराक फोन मारलो, एक फोन मारलो. सो तेणें सांगलें सर तेजे वॉट वॉज द बॅड एक्सपिरियन्स आनी वॉट वॉज द नेग्लिजन्स ऑन पार्ट ऑफ जीएमसी. ते म्हणटा जेन्ना तेजे पापाक डॉक्टर गुदिनो एडमीट केलो, तेका 4 ते 5 वरां स्ट्रेचराचेरूच दवरलो. मागीर तो दिसता बेजार जालो आनी स्टुलाचेर बसलो तो पडलो आनी तकलेक मार लागलो. तर मागीर ते म्हणटा तांकां बॅड मेळ्ळी, बॅडीचेर दवरलो. सो तेन्ना ते म्हणटा 3-4 पाटी जी सिस्टर आहली ती ऑक्सिजन सिलिंडर काडून दुसऱ्या लावपाक लागली. तर दोतोराक खूब पाटी ऑक्सिजन ना जाल्यार तो सफोकेट जावपाक लागलो. तशेंच ते म्हणटा दोतोराक ते इन्सुलीन दिवपाक सिस्टर येयली. तेणी सांगलें दिसता म्हगे पापाक शुगर ना. आनी तेन्ना मागीर ती नर्स परती गेली. तशेंच तेच वॉर्डान आनीक मारियो म्हूण कोण तरी पेशंट आसलो. तेगे टॅबलेट हाडून दोतोराक दिवपाक हें केलें. सो तेणी सांगलें कसली टॅबलेट. तेन्ना तें कळ्ळें की ते डॉक्टर मारियो न्हू, पूण आनी कोण मारियो आहा तेका दिवपाक म्हूण. तर अशें तेणी हें सांगलें आनी तेणी दुसऱ्या दिसा दोतोराक हाडलो आनी अपोलो हॉस्पिटलान एडमीट केलो. पूण इट इज व्हेरी बॅड तो कांय दिसांनी एक्सपायर जालो. तर आनी दीस इन्सिडंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सामुएलान कॉन्डेम केला. ते म्हणटा असलो बॅड ट्रिटमेंट डॉक्टराक मेळपाक जायना. लायक देर शूड बी गूड फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर ऑल पब्लीक एट जीएमसी एंड ESI. तर आतां हांव सालसेतांतल्यो केसी सांगता. सालसेतान काल सर 89 केसीस मेळ्ळ्या. त्यो अश्यो आखे बायस 1 केस, पेनावली 2 केसी, करमोणा 2, चांदोर 1, कुंकोळी 6, कुडतोरी 8, दवोली 2 केसी, फातोड्डा 17 केसी, लोतोली 3, गोगोड हावसिंग बोर्डान 9 केसी, मारगांव 10 केसी, नागोवा 5, नावेली 5, नुवें 9 केसी, राया 1 केस, सांगेदा एरियल 4 केसी, सेरावली 2 केसी, वेल्ली 1 केस आनी वेर्ना 1 केस. सर ही जाली सालसेतींतली अपडेट. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजा. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देजाची अपडेट, म्हापशेची अपडेट? केसीचो आंकडो काल मातसो कमी जाल्ल्या भशेन दिशिल्लो. आजूय तीच परिस्थिती आसा काय टेस्टी कमी पण आंकडो चड, कशी परिस्थिती जाल्या? आयज परतून वाडल्या. परवणी केसी वाडलेले आहा, पूण फिगर मेळोंक ना अमकेच म्हणून. पूण बाकीचे जे मेळ्ळ्या 5 तितून आयज 81 केसी आहात. भितर म्हापशान 34 केसी आहा. मागीर कोलवाळ PSC 10 केसी आहा. शिवोलेन 15 केसी आहा. कांदोले PSCच्या हितून 16 केसी आनी हळदोण्यान 6 आहा. सांगपाचें दुसरें म्हणजे केसी एक दीस कमी जाता, काल कमी जाल्या, आयज वाडल्या. थोडे कितें करतात, चेकिंगेक येतात, चेक करतात आनी एड्रेस बीन हेच दिनात, फोन नंबरूय दिनात आनी कांय ना, नाजाल्यार फोन नंबर बंद दवरतात. आनी डॉक्टरान अशें सांगलें की तांकां मागीर आमकां पुलिशेक सांगचें पडटा आनी मागीर सोदचें पडटा बीन. जाल्यार थोडे मागीर बाजारान अशें विकपाक बीन बाजले तशें आनी तशें मेळटा. म्हणून ताका लागून केसी मागीर वाडटात. दुसरें गमत, आतां सेंट्रल जेलीन केसी वाडतूच आसा. तशें जे म्हापसा डिटेन्शन सेंटर आहा तेतूनय 2200 सुमार केसी जाल्या. म्हणजे आयजूच 7 केसी मेळ्ळ्या. तितून फॉरेनरूय आसात. आनी ह्यो सगळ्यो चिंता करपासारकीच गोश्ट आहा. दुसरें एक सोर्सा कडल्यान एक हें मेळ्ळां की म्हापशा जे पेड्यांचे जे केअर सेंटर आहा ते फुडल्या 8-10 दिसांक केन्ना तरी बंद करपाचे आहा अशें गव्हर्मेंटान केलें. पूण तांकां आजून ऑफिशियली कांय येवना. डॉक्टरा कडेन उलयलो, मामलेदारा कडेन उलयलो, पूण ते अशें हें जाल्या म्हणटा ते बंद करपाचें म्हणून हें येयलें. पूण आमकां आजून ऑफिशियली कांय आजून येवंक ना म्हणून. पूण ते जर बंद केले जाल्यार फुडें मागीर म्हणजे प्रॉब्लेम ते म्हणटा कितें जे हांगा उरतले पळय तांकां बिचोले नाजाल्यार कलंगूट जावं
मागीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात थंय तरी शिफ्ट करतले अशें जाल्लें आसा. दुसरें आनी एक आयज प्रमोद जे बार्देश एरियेचे हायर सेकंडरी स्कूल लेवलांनी थोडे प्रायमरी स्कुलांच्या PTAची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आत्ता चालू आसा ती. पूण ते प्रत्येक हितून हायर सेकंडरीचे म्हणजे सगळ्यांनीच असो विरोध केला की सरकाराक ते म्हणटात स्कुलान 2 तारखे उपरांत जे डिसिजन केले ते घेवचे न्हू, कित्याक भुरग्यां कडेन अशें तेंचे खेळपाचें न्हू म्हणजे हेच्या कडेन त्या खातीर ते म्हणटात कितें जे सध्या जे ऑनलायन क्लासी चालू आहा त्यो क्लासी चालू दवरच्यो. आणि दुसरे जे फ्री वायफाय प्रत्येक गांवांत आता सरकार इतको जर पयसो म्हणटा जाल्यार प्रत्येक गांवांत सरकारान फ्री वायफाय दिवचे आणि आसा तशेंच क्लासी सुरू करच्यो. व्हडले कितें आहा आतां कितें कोवीड हेच वर्सा आहा, एक वर्साचे मातसो प्रॉब्लेम व्हडलो जातलो मागीर हे जातले तेन्ना थोड्यांक दुसरे आनी एक म्हणटा तेंच्यांनी कितें तेंच्यांनी अशें आव्हान केलां की जे कोणा भुरग्यां कडेन मोबायल घेवपाक बीन परिस्थिती सारको कठीण आहा तेंच्यांनी अश्यो कोण सोशल वर्कर आसात आणि कोण संस्था आसात देवळां चर्ची बीन तेंच्यांनी एकठांय जावचे आणि मदत करची की आनी कोणाक खरीच गरज आहा ते करून तांकां दिवचे. पूण सरकारान हेचेर विचार करचो आनी आमच्या म्हणजे स्कुलां सुरू करची न्हू ही एक मागणी केल्ली आहा. थँक्स अ लॉट श्याम. ही कन्सिस्टंटली येता की स्कुलां स्टार्ट करपाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना स्कुलाचे अख्खे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून 10वी आणि 12वी विथ ऑल SOP सेफ्टी मेजर्स जाता जाल्यार पळोवची. बाकीच्या स्टँडर्डाचो विचार सरकारान करचो न्ही. म्हाका दिसता हो कन्सिस्टंटली सगळ्या PTAंचो सूर आसा. 90% स्कुलां जी तयार आहा म्हणटा स्टार्ट करपाक तशी स्कुलांय तयार नात, PTA तयार नात. बरोबर तेंचे म्हणणें कितें आसा तशी ऑनलायन क्लास करेक्ट जे ऑनलायन आसा ते सगळ्या स्टँडर्डा खातीर फ्री दिवचे. सगळ्या स्टँडर्डा खातीर ऑनलायन चालू दवरचे आणि बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो आसात थंय स्कुलाचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करून एब्सोल्यूट सोशल डिस्टन्सिंग पाळून जर जाता जाल्यार पळोवचे. हे सरकारान सामकें मतींत घेवपाचें गरज आसा. घाई करपाची कसलीच गरज ना. आय थिंक दॅट इज द मेसेज पीपल ऑफ गोवा आर गिविंग दीस गव्हर्नमेंट. हांव तुमच्यान मुखार वता विवेका मारे. एक फोणेची अपडेट कितें तुमचें राजकारण निवळ्ळां काय राजकारणय वाडटा कोविडय वाडटा कितें हा परिस्थिती? ना कोविडाचे केसी वाडत आसा प्रमोद तशेंच राजकारणानूय खूब बदल जावपाचे आसा अशें आयकूंक येता की आनी 1-2 दिसान उपनगराध्यक्षाचेरूय विश्वास घेवपाचो आहा म्हणून. कोविड केसीस प्रमोद आयज सगळ्यो 67 केसीस मेळ्ळ्या. तितूर मेजर आहा त्यो फोंडा सिटी भितर 5 केसी आहा, अप्पर बाजार 2, शांतीनगर 2 केसी, फोंडा तिस्क 2 आणि कुर्तरकर नगरी 2. तशेंच मडकय टोटल तळावली 5 केसी मेळ्ळ्या, बांदोरा 7. म्हणल्यार ह्यो आतां कन्सिस्टंटली बांदोड्यान तळावली वाडतूच आसा पयलीं पासूनच. तशेंच पिळो मार्सेलान 4 मेळ्ळ्या, बोमा 5 केसीस मेळ्ळ्या आणि शिरोडा बोरेन 5 केसी मेळ्ळ्या आणि उजगांव 2. तशेंच पुणे एका फॅक्टरीन 3 केसीस मेळ्ळ्या. सो टोटल 67 केसीस आयज हितूर मेळ्ळ्या सगळ्यो पार्सेल तालुक्यान. आणि एक गोश्ट म्हणल्यार मेडिकल किट्स जे गव्हर्मेंटान दिता म्हणलेले ते अजून पर्यंत कित्याक लागून दिवना अशें लोक म्हणटा सरकारान हें करचें म्हणून सांगचें म्हणून. कित्याक आतां खंय पावल्या काय म्हणून अजून पर्यंत प्रमोद ही आशिल्ली अपडेट. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता जो म्हत्वाचो विशय आसा आयचो तो म्हळ्यार IITचो. आजूय बोवाळ जालो. कितें जालें सत्तरी तें जाणून घेवया. कल्पेश जॉयन जाता आमकां. कल्पेश कितें जालें घडलें काल राती सावन नेमकें आनी मुखार आतां कितें जावपाचें? येस सर, सत्तरीच्या IIT अपडेट सर सांगपाची म्हटल्यार फाटले सर कांय दीस खुबशे दीस अशे सर बरीचशी सर घडणुके घडला थंयसर. पण सर काल जे आंदोलन जालें त्या आंदोलना उपरांत सर ते आंदोलनाची एंडींग सर अशी जाली की थंयसर सर रस्त्याचेर बायलां बसलेलीं आणि बायलांक सर ती कुशीक काडपाक लागून PIन सर लेडीज फोर्स आपयलो आणि लेडीज फोर्सान तांकां बायलांक कुशीक काडपाची ट्राय केली पण ती बायलां उठोंक ना. आणि उठोंक ना म्हणटका फक्त सर 2च मिनटान तेंची सर मातशी झटापटी जाली आणि PIन सर तांकां जी लेडीज फोर्स आसलो तांकां सर फाटल्यान आपयले आणि सर ते वचपाक लागले. सर सगळे जाण सरप्रायज जाले की सर अशें इतले सर पिसफुली पुलीस कशे गेले
कांयच एक्शन घेवच्या शिवाय. सो तेज्या फाटल्यान कितें ना कितें तरी आसा हें नक्की आसलें, पण कितें तें खबर नासलें. पण काल रातीर 9 सर तेज्या फाटल्यान कितें गजाल आसा ती भायर सरली. सांगपाची सर गजाल म्हटल्यार वाळपय काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट दशरथ मांद्रेकर आनी वाळपयचो आप पार्टीचो व्हॉलंटियर विश्वेश प्रभू जो आसा तांकां दोगांक सर रातीर 9 अरेस्ट केले गेले. आनी सर जेन्ना 9 अरेस्ट केले गेले तांकां सर आपयले पुलीस स्टेशनार आनी सांगलें की तुमचे कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय म्हणून. आनी थंयसर सर तांकां डायरेक्टली अरेस्ट दाखयले. आयज सकाळी सर आम आदमीचे जे व्हॉलंटियर्स आसा ते थंयसर निशेध करपाक आयले. सकाळच्या टायमार सर निशेध तांचो पिसफुली जालो थंयसर. पण सर अचानक थंयसर शेळ मेळवलीच्यान 500 लोक थंयसर सर वाळपयच्यान भर बाजारांतल्यान रॅली काडीत पुलीस स्टेशनार गेले आनी पुलीस स्टेशना मुखार वचून सर ते रोड जो आसा न्ही त्या रोडाचेर सर थंयसर बसले आनी एकच डिमांड धरलो तेंच्यांनी की आमचो मनीस आमकां जाय. आमकां जो पर्यंत हांगासर जर आमचो मनीस अरेस्ट केला ते जो मेरेन आमकां रिटर्न दिना तो मेरेन आमी हांगासून वयचे ना म्हणून. कालचें सर आंदोलन जालें तेन्ना पयलींच सांगलेलें की तेंच्यांनी की एक पासून जर आमचो मनीस जर हांगासर जर अरेस्ट करीत जाल्यार आमी कोणूच वगी रावचे ना. जितले लोक प्रोटेस्टर आसा तितले वचून आमी जेल भरो आंदोलन करतले म्हणून इशारा दिल्लो. ते प्रॉमीस तेंच्यांनी सारके दवरलेले आसा. आनी सगळे तेजे उपरांत सर मागीर काँग्रेसचे सर व्हॉलंटियर्स आयले थंयसर. काँग्रेसचे व्हॉलंटियर्स येवन थंयसर DYSP कडेन गेले, भितर कॅबिनान गेले की DYSP कडेन उलयलो. थंयसर मामलेदार आसलो. तेंच्यांनी सर सांगलें की तांकां विचारलें की तुमी कित्याक लागून तांकां अरेस्ट केला. इतले तुमचे जर जेली भितून उडयता येदे व्हडले जर तेंच्यांनी क्रायम केला जाल्यार कसलो क्रायम केला तो तुमी दाखोवचो असो म्हणून तेंच्यांनी जेन्ना क्वेश्चन विचारलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की फक्त आमी जे लिगल कितें प्रोसिजर आहा पळय तितलोच केला म्हणून सांगलें. जेन्ना सर आमी थंयसर क्रॉस चॅक करताले तेन्ना थंयसर अशें आमकां कळोन आयलें की तांकां सर JC मारले आनी 14 दिसाचो रिमांड घेतला सर तांकां. म्हणजे सर तांकां जर 14 दीस दवरपाची ही तयारी सर पक्की आसली थंयसर. तेज्या उपरांत सर लोकांचो जितलो सपोर्ट पळोवन कोर्टान सर तांकां व्हेले थंयसर. कोर्टान प्रोसिजर जेन्ना तांकां प्रोसीड थंयसर केले तेन्ना सर बरेच हेंचो जो एडवोकेट आसलो तेज्या वांगडा सर बरें तेंचे आर्ग्युमेंट जाले आनी तांकां एडवोकेटान विचारलें की तुमी तांकां इतले येदे व्हडले क्रायम केल्ल्या भशेन तांकां भितर उडयले जाल्यार कितें एक्झॅक्टली तेंच्यांनी केला. सो जजान सांगलें की ऑन विडोच्या बेजिसाचेर आमी तांकां अरेस्ट केला. सो ते थंयसर सर बरीचशी आर्ग्युमेंट जाली की विडोच्या बेजिसाचेर अशें कोणूच तुमकां अरेस्ट करपाक शकना कित्याक तो थंयसर बेश्टो सपोर्ट करपाक गेल्लो आसतलो. तेणें फक्त डेप्युटी कलेक्टराक एक्सप्लेन केल्लें की जो मेरेन गांवचे प्रश्न सॉल्व जायना तो मेरेन तुमी हांगासर एंटर करूं नाका म्हणून. सो इतलेंच आसलें. आनी तेजे उपरांत सर मागीर ती कोर्टान आर्ग्युमेंट जावन तांकां बेल जाली. बेल जाल्या उपरांत जेन्ना ते पुलीस स्टेशनार परतून दोगूय जाण आयले तेन्ना आमी तेंचे कडेन पर्सनली उलयले. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तांकां अरेस्ट पासून करतना अशे तरेन अरेस्ट केले की एक क्रिमिनल आसता तांकां हातीन तेंच्यो असो पाटयो बीन घेवन तेंचे फोटो मारले गेले सगळे तेंचे बाकी सगळे तेंचे तशे फॉर्मेलिटीज केले. आनी लोक मागीर जेन्ना तांकां बेल आउट जाली तेन्ना सर लोक थंड जाले मातशे. आनी तेज्या उपरांत सर लोक घरा गेले तरी पूण तेंच्यांनी एक स्ट्रिक्टली सांगून गेलें की जो मेरेन हांगासर आमचें सेटलमेंट जायना तो मेरेन आमी थंयसर डिमार्केशन करपाक दिवचें ना. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जर एक मनशाक पासून जर थंयसर जर नोटीस जावं अरेस्ट बीन कितें दाखयत न्ही जाल्यार आयज येयल्या ते परस डबल लोक परतून आमी हांगासर वाळपय पोलिसाचे मोर्चा घेवन येतले अशें म्हूण सांगलें. आनी बरीची गजाल म्हटल्यार सर तांकां खुबशे गोंय भरांतल्यान लोक आयज येयले तेंचे सपोर्टार आनी IITक जे ओपोज करतात तांकां त्या लोकांक तेंच्यांनी सपोर्ट केले. थँक्स अ लॉट कल्पेश. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट अपडेट हे एज्युकेशन खंय पावता हाचेर. जो वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार.